सुट्टी रावतली पण ती गोंयान येता त्यांची अपेक्षा अशी की तुमची आम्ही आता गाडी सुट्टा तुम्ही मध्यस्थी करा आणि हे करा गाडी सुट्टा हे चालू करा कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळं आता हांगा हांव आतां कित्याक तुमकां सांगता रोड आहा न्हू रोडार कितें ब्लॉकेज जावंक जायना की तुमच्या कडल्यान मागीर आमकां कॉम्पिटिशन घेवचें पडटा तुम्ही सांगता पळय ते टर्म्स आनी तुमचे कंडिशन सगळे अग्री केला हे जे करतालो पळय आमी ते सगळ्यांक इंटिमेशन आहा आणि सगळ्यांक खबर आहे कितें चालू आसा पळय ते आता फक्त जाला कितें ही जी पर्टिक्युलर गाडी आतां हे गाडयेचो आतां गाडी तुमकां कितें म्हणटात एक रिपोर्ट आसता तुमी खंय जाल्यार तुमी स्टेशनार रिपोर्ट दितले आमी आमचो रिपोर्ट काडटले आनी हेका दितले आरटीओ दितले व्हेरी इम्पॉर्टंट डायरेक्ट आता सगळ्यांचो डिमांड कितें आसा गाडी चेकपोस्टा वरसून भितर येयली पुलिसूय चेकपोस्ट होया आरटीओ चेकपोस्ट होया सगळ्यांचो डिमांड आहा आरटीओन आपल्या चलनाचेर गाडी डिटेन करची ती गाडी तेंच्यांनी व्हरून भितर दवरची आनी आमचें कितें आहा ते फक्त सगळ्या लोकांचो तुम्ही एक लिगल थंय बरोवन आरटीओ कडेन थंयसर चोवपाची ते डायरेक्ट थंयसर तांकां फायन मारले आमी कशें आमच्या कडल्यान एक रिपोर्ट वयता थंय वयता व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां सांगता ही गाडी विथआउट नंबर प्लेट आसा आमकां खबर सुद्धा नाही ती रजिस्टर जाल्या काय नाही तुम्ही सांगू शकता आम्ही सांगू शकता ट्रान्सपोर्ट हीप मारून त्याच्या इन्स्पेक्टर कोणा त्या फुड्यान बरोवन दिया ऑलरेडी सगळे आयकून घेता तूं सांगता बरोवन दी आयज आमची गाडी व्हरून पुलिसांना दवरल्या फुडार बरोवन बीन कांय दवरूंक ना त्याच्या खातीर कितें काम कॉग्निजन्स करूंक जाय आनी कन्सर्न कोड आसता ताका डायरेक्ट घालूंक जाय अशी कशी जाली आयज दवरला आयज तो प्रोसिडींग्स ते जे बाकीचे जे आसा पळय ते पेपर वर्क आनी बाकीचे आमी सगळे फाल्यां करतले फाल्यां करतले आयज काय जायना आज संडे तुजी आतां गाडी आडयली न्हू सोमते तूं हेका कोर्टाक घालूंक जाय कशी आडयली घालतलो केन्ना आडयली गाडी आडयला केन्ना साडे देडाक सुमार आयज आडयली काल बी आयज आमी ताका विचारला बाबा कोणी कंप्लेंटान कोण आसा काय ते बरयला दिला कंप्लेंट दिला तर ना तेंच्यांनी टेन्शन सुद्धा दिवंक ना आपूण कंप्लेंट ना तशें ना लोकल इश्यू म्हणून सांगले लोकल इश्यू म्हणजे ते कंप्लेंटान न्हू म्हणजे तो ऑफिसर ते कोण चालू आसतलें कितें आरटीओ ऑफिसर जो आसलो तेजे कडेन उलयला ही गोष्टी चलता परतून तुमचे थंय कोण कॉन्स्टेबल आसा तेजे कडेन उलयला अशें अशें चलता मातसो लक्ष दिया आमी हांगासरच आसा तरी सुद्दां गाडी हांगासर थंयच्यान पास जाता त्या ताट बाकी नंबर सोड नंबर दिसोंक ना बाकीची गजाल पण तेका ताटपत्र सुद्दां ना डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंट थंयसर एक्सायज म्हणटा हांवें जेन्ना हांव सांगता आमी थंय आसा उबे प्रेझेंट आसा थंय आनी तरी सुद्दां ती गाडी फुडल्यातल्यान पास जाता हेचो अर्थ कितें चेक जावपाक जाय की नाका साहेब तुम्ही सांगा आमी ऑलरेडी कंप्लेंट दिता आरटीओ आसा दोगांय जावपाक जाय की ना मेजर रिजन ही गाडी दवरपाचें कितें खबर आहा आमच्या गव्हर्नमेंट यंत्रणेक महाराष्ट्राच्या लोकांनी ग्रांटेड घेतलेले रिझन सांगता सगळ्यात व्हडलें प्रोटेक्ट आमच्या आरटीओन ह्या गाडयेक तालाव मारून 50,000 तो 60,000 आमच्या एका गाडयेक 1,20,000 सकल तालाव पडचो ना महाराष्ट्र आरटीओ प्रॉपर चॅनल आहा ते प्रॉपर चॅनल हांव आतां गाडयांची फायन मारता डायरेक्ट फायन जितकी नंबर तेचे फायन येता तितकीच म्हाका मारूंक रायट आहा एक्स्ट्रा मारल्यार म्हाजेर येतले तशेंच ते आरटीओचे तशेंच आहा पळय आतां तुमी ते आरटीओ कडेन व्हरया आमी ती गाडी कंप्लेंट केल्यात पळय जेन्ना कंप्लेंट केले जेन्ना आमी इतले कंप्लेंटी दिल्ले आमचे कडेन फायल आसा त्या गाडयांचेर एक्शनच जावंक ना कित्याक जावंक ना तुम्ही साहेब घाल कॉग्निजन फुडें ड्युअल नंबर प्लेटी आमी इतले डिटेन केलेले आहा पेडण्या दिल्या मोपा दिल्या थंयच्यान गाड्यो सुट्टात तुम्ही घाला मरे हेचेर एक्शन घेवन तुमकां धाडला तुम्ही तुमचे कंप्लीट करा कितें आहा ते ना तूं आतां गाडी धरला न्हू गाडी आतां आरटीओन व्हरया काय पुलीस स्टेशनार व्हरया हांव तुमकां आरटीओन येया तुमी आरटीओन व्हरया गाडी इन्स्पेक्टराक तुमी डायरेक्ट थंयसर दिया थंयसर फायन ताका मारतलो जालें आतां आमकां पुलीस स्टेशनाक दिता जाल्यार हांव एक रिपोर्ट वयतलो म्हाजे कडल्यान अशें आसता
गाडी तो फायन दितलो गाडी रिलीज जातली रिलीज जातली न्हू तो प्रॉपर चॅनलान तेचेच हांव कितें आसता नॉर्मल पयशे हांव तेणी प्रॅक्टिकली कितें सांगला ती मागीर कोर्टात रिलीज जातली कितें आसा पळय ते बरोवन दितले त्यांच्या चलनाचेर डिटेन जातले आनी बाकीचे कितें एक्शन ते घेतले जातले ते सारको आरटीओ पोलिसांक दितले आरटीओ पुलिसांकूय दिवनी आणि पुलिसांक मायन्साक दिवनी हांवें कॉपी टू आसता कॉपी टू सगळ्यांक दिया तू हाडलो होतो न्हू तुका हांवें सांगलें काय सांगूंक ना आनी कितें जालें पण भरते न्ही वाळू न्हू आमकां कर्जत आनी सिलिका भरते 45 टन पण 45 टनाची सुद्धा आमी रॉयल्टी भरतोय ह्या माझी ही गाडी तुझी कणकोलीतून विदाउट टायट पत्री विदाउट नंबर बरोबर आमचे कणकोलीतली गाडी दुसरी सुटली सकाळपासून कितके तरी गाडी थंयसून म्हाका संबंध कुणासून गाडी वाळूचो विषय वेगळो हा वाळू लिगल हा का आम्ही सांगा लिगल असताना तुम्ही या हय तुम्ही आज संबंध तुमचे म्हाका सांगा कुडातले जेवढे गाडी आसत खंयच्या गाडयांचा डॉक्युमेंट क्लियर आसत हा मागे आम्ही गाडी धरली उमेद परत एकदा सांगतो धरली गाडी त्याच्या गाडी एक 4 नंबर प्लेट आसली जशी नंबर ग्राइंड केल्लो असतो पोलीस स्टेशनाक दिली गाडी पोलीस स्टेशनाक गाडी दिली ती गाडी सुटली तो थंय सगळे म्हाका एक संबंध गोंयांतले जितके गाडीवाले वयतात ना त्याच्याकडले गाडी थांबून थांबून पैसे घेतले जवळजवळ 8-10 लाख रुपये लागीं केले गाडी घेऊन गेलो मागीर ताका कोण पोलीस स्टेशनय जबाबदार आसतलो आमी आतां त्याच्या वांगडा झाडार केशी घालूचे का आणि वर आणि दुसरी गाडी घेऊन आणि तीच गाडी घेऊन दुसरो नंबर घेऊन गाडी चालू करताय आणि आज आमची गाडी आहे ज्या गाडयेक व्हॅलिड डॉक्युमेंट आसत ज्या मटेरियल त्या गाडयेत आसा एक मिनिट लिगल आसा फक्त गाडी ओव्हरलोड हा मान्य आसा म्हाका आज तुमची गाडी ह्या गाडयेक नंबर ना ह्या गाडयेक माल ओव्हरलोड आसा ऐकून घ्या त्याका ताडपत्री ना नवीन गाडी झाली चालू कशी केली नवीन गाडी म्हणा चालू केली मग कायदे कोणा गोंयकार म्हणजे आज जर तुम्ही आमकां हरेसमेंट करतो प्रयत्न करता आम्ही ना करू आम्ही रस्त्यावर येतलो आम्ही इल्लो असो आम्ही असं अंडरलोड करू आहेत ते जर सांगतात कुडातले अंडरलोडचे विषय आणि काहीतरी तर जाऊ नये अंडरलोड आम्ही अंडरलोडचा विषय काढून नसलो काढून तुम्ही करा आम्ही समर्थ असू 100% समर्थ वाळू मात्र बंद आजपासून वाळूची गाडी देऊची ना महाराष्ट्र आम्ही कलेक्टरापर्यंत सगळ्यापर्यंत आम्ही सीएमआपर्यंत गेलो सरांना सांगलेला असं फाईन एक गाडी येऊची ना वाळूची तुम्ही लिव्ह लायसनाची गाडी आहे माझं असं मी संबंध गोयकारांचे लोक सगळ्यांना मॅक्सिमम गाडी पेंडिंग रजिस्टर किती घबरावायचं प्रत्येक वेळा कॉम्प्रोमाइज म्हणजे काय करू शकतो जोपर्यंत आमची गाडी सुटणार ना तोपर्यंत ही गाडी कोण आता हो तुमच्याकडे कोण बोलता ट्रक मालक मा त्याका सांग तो कसा लागता न्ही तो बरोबर कुडा लागता मा त्याका कुडा गाडी तुम्ही धंदो ना तुम्ही त्या संघटनेकडे त्याला बोला आमच्या गाडये जर सुटाक ना आजची रात जर गाडी यांनी थंय काढली तर वाळू यांच्यानी विषय सोडून द्यायचो आजची रात ना रे वाळू विषय सोपलो गाडी आम्ही फाईन किती पडली ना समर्थ आणि भरून आटकलो गाडी वाळू विसरपाची विचार केलो की गेल्या हॅरेसमेंट केले 100% आज हे असं तसं न्हू ऐका आणि दुसरो विषय ऐका आणि सांगा तांकां जितके गाडी गोवा रजिस्टर अग्रीमेंटाचेर आसत एक गाडी गोंयच्या रस्त्यार जावाची ना एक गाडी गोंयच्या रस्त्यार येवची ना दळवी हा ना दळवी हे काय तुम्ही रस्त्यार रावच्यात ना मा पुलीस रावतले म्हणजे हो का तांकां हप्तो दिता आमच्या पुलिसांक आमकां इतके घेतले आमकां कळंक जाय समीर असू कोणय असू तो त्यांचा मूळ काय असा खबर आहा तेंच्यांनी आमच्या यंत्रणेक ग्रांटेड घेतलेली आहा म्हणजे आम्ही बिकाऊ झालेले असो आणि ज्या वेळेला आम्ही आमचे गाडी चलतात हप्तेबाजी आम्ही केले आम्ही धंदा करतो चोरी करतो पण तुमकां हेच सांगतात पण आमचे गाडी इतके आसा तुमच्या प्रशासनान खंयच्या आरटीओन जावं कोणी गाडी उभी केली ना तर ते काय सांगतात माहिती हा नाही हो लोकलचो प्रॉब्लेम हा तुमचं काय असं तर आता आम्ही करू शकणार ना काही एवढी फाईन भरूचीच असा तुम्ही म्हाका सांगा महाराष्ट्रातलं तुम्ही म्हाका सांगा तुम्ही आता धंदेवाईक माणूस आहात मी तुमच्याकडे रागान बोलणार ना पण आमची मस्त रस्त्याचा लेवल वाढलेला
म्हाका किती जाणांका म्हाका 50,000 हे 10,000 इकडे 10 ते 20,000 आम्ही अडीच 2,90,000 रुपये फायन प्लस तेचेर त्या गाडयेचेर 5-5 लाखाचा ड्रायव्हर अरेस्ट मालक अरेस्ट मग ती वाळू जाई कित्याक आणि तुमचा प्रशासन सगळे पैसे हप्ते घेतात व्हडये बंद करा म्हणजे सील करा ना तुम्ही व्हडये कित्याक तुमचे चालू आसा मग म्हाका एका सांग सामान्य गाडीवाल्याचो काय ह्या आज जर मी गाडी घेतली ना तर मी खंय तरी लोन काढला बँकेचा ती गाडी चलली तर मी त्याचे हप्ते भरतलो आज जर तुमच्याकडे म्हाका मटेरियल मेळता ना तर लिगल असो ना इलिगल असो ती तुमच्याकडे येतले ना तुमका इलिगल जर करूचा ना प्रशासनाक जाल्यार आता व्हडये पहिले बंद करूंक जाय हे व्हडयाक हात घालूची हा सरळ माझं मत हा आणि फक्त गाडीवाल्याक धरतात त्याला 3 लाख रुपये घेतात आणि बाकीचे होडीवाल्यांकडे अंडर टेबल पैसे घेतात तुम्ही कारण ते होडीवालेच सांगतात आम्ही सगळ्या सगळ्यांना आम्ही पैसे देतो मग इतके जर तुम्ही पैसे देतात ना मग बाबडे गाडीवाल्यांचा काय चुकी आहे तुम्ही मला सांगा ना तू काय म्हणता माहिती आमचो वाळू अरे आम्ही वाळू वेगळं आम्ही वाळू आणि गाडी आमची पकडली खडीची कोरजाड भरून दिली वाळू म्हाका सांग कोरजाड ह्या मटेरियल कन्स्ट्रक्शन लागा ना वेगळंच मटेरियल आसा मटेरियल नसता काय केला त्यांना आम्ही क्लिअर सांगलेला ओव्हरलोड हो विषय आम्ही मुळात काढूक नसलो बोललेला नो ओव्हरलोडाचो विषय जो काय असा बघा तो काढलो कोणी पुढाची संघटना असत तीनय अध्यक्षांनी एक रवान तो हो विषय काढलेलो या तीनय अध्यक्षांका पहिली काय पुढे काढून जाऊ अध्यक्ष घ्यायचे काही पण अध्यक्ष त्यांच्या समोर येऊन टेबल बसून चर्चा करून अरे मी हेंका सांगलं बाबा आमचो डिमांड कसा हे आमका सांगले आमका किंमत ना पण आमची जर तुम्ही गाडी ठेवताल्या तर तुमची गाडी ह्या साईडीन चालायचो ना चालायचे ना काय होऊन आमच्या वाळूच्या गाड्यांचा त्रास आहे त्या आणि मूळ मुद्दो काय हा? तुम्ही सकाळी सगळ्या 50 गाडयो पाठयल्यात 2च गाडयो तुमका जाय काय विषय गाडीने 2 ट्रिपी मारले बरोबर मा ही गोष्ट बंद जाय ना वाळू हो विषय संपलो आणि हो पुढे चालतो फाईन तर तुमच्याकडे 1 लाख रुपये फाईन हा ह्या तू मान्य कर पहिला बरोबर आता दुसरा भाऊ आम्ही मला सांगतो अरे तुम्ही सांगणे ना ऐक मग आमचे पैसे होते मग आम्ही तर गाडी चलतो आम्ही सुद्धा काय जे हा करून त्याचा करून सुद्धा काय सांगतो लोकांचा इश्यू हा आमचा काय जावतो ना गाडी रिटर्न नसली सगळे असलेले नसलेलं सगळं लागतं आमचं ह्या तू भाऊ मान्य कर आजपर्यंत म्हणताय का आमचा धंदो काय आमका काय तर ब्रेक करूचा काय बाबा ह्या कोणी जितून त्यांच्याने जितून आम्ही असं घेऊन करतो काय फायदा होतो कोणाच फायदा होता काय बाबा एक दंड ह्याची गाडी कोण मला सांगते ते नुकसान कोण दिलं मला टायर म्हणजे गाडी लोड घेतलोय तुला भितर फाईन कोण दिलं मला गेल्या वर्षा माझी धरली गेल्या वर्षात धरले गेल्या वर्षात आता 2 गाड्या धरले आता परत सात करू विषय घडीचा असा का आम्ही घेतो काय तो विषय आम्ही घेऊन ना 42 टन माझी रॉयल्टी म्हणजे पण मी म्हणते काय तितके पैसे तुम्ही त्यांच्याकडून वसूल करून घेतलेत का वाळूवाल्यांकडून चालू झाला का तर करून घेऊ आता दंड मारलो ना ह्यांका मारलो त्यांच्या बरोबर मगाशी त्या सांगलं आमचे पैसे वसूल लावचे तर चालू करा नाही वाळू नका मग तुम्ही आमच्याबरोबर राहतात का आम्ही असूच मोरे आम्ही कधी नाही होतो मागे मी एकदा हे वाळूचा विषय आणलो मी सगळ्यांना आपले बांधे जेव्हा तुझे पैसे रडले ना जेव्हा आम्हीच होतो विरोधात जाऊन मी सांगलेला काय वाळूचा विषय आहे तुम्ही सगळे आम्ही एकीकडे राहा तुमचा आमचा काही विषय नाही अरे तू आता काय जोडले आज परत धरलं गाडी म्हणजे काय अतिरेक घडला 25 गाडी सकाळपासून सोडले तुमची गाडी आता मला कितींदा येईल 2 ट्रिप त्याच रूट नाही येईल मग तुम्ही सुद्धा ओव्हरलोड तर तुम्ही पण तुमचं वेगळं म्हणजे गोव्याचीच गाडी गाडी सुद्धा सोडले जायचं भावटी झालेला असं आम्ही कॉपरेट करून असं म्हणणं गाडी उभी राहून आमचे कोण विचारतात
म्हाका सांग कितके असे नंबर विदाउट हेचे जातात आम्ही तिथे आसल पाठ पडो म्हणतो आम्ही सगळं धरला तर तू म्हणतो आमकां सगळ्यांना ताणून धरतात आधी आम्ही तू सांगायचं बाबा आम्ही तुका त्रास केलो म्हणून आमचं आता तू हय दिला हो वेगळ्या कारणाचा दिला तर तुका आता कळ पण ह्याच्या आधी गाडी सोडा तू श्याम धुरीका येता प्रशांत हे ज्या हेतून असं अध्यक्ष मला श्याम धुरी काम करता मा मी त्याका मेसेज पाहिजे त्याचे रिप्लाय म्हाका काही ते सुद्धा मी त्याका पाठवले ते बघ जरा असं ना रे बाबा आम्ही आमचा त्रास करूचा किंवा वैयक्तिक कोणाक त्रास करतो धंदो करून उद्या काय म्हणतो आम्ही तुम्ही हयसर राग काढतले थंयसर राग काढतले भाऊ बघ आता ह्या तू मी हाय काढला म्हणून तू थंय करतो तुम्ही ह्याच सांगतात प्रत्येक वेळा पण ह्या तुम्ही काय सांग ह्याच्या पुढे हे जाऊचा ना काय असतात तर आम्ही आमच्या भितर सेटलमेंट करून करू ह्या कोणच सांगणार ना इश्यू कोणाचा होता जास्तीत जास्त कुडावाल्यांचो मग या वेळा सहकार्य तुम्ही करू जा गाडी जातात दुराळ गाडी धरल्यापेक्षा पुसायला मग अक्षरशः पुसायला ऑलरेडी 3.5 लाख रुपये फाईन भरलेत बरं आम्ही कोण देतो आमचे पैसे आम्ही आमचे नशीबदार सगळे विषय असतात ना एकच विषय ना काय बाबा वैयक्तिक त्याच्यावर राग काढलं असतो विषय ना एक गोलकाराची गाडी असतात त्याका कोणतं टायराचो इश्यू असता आणि कितें त्याका रिफ्लेक्टर टेप ना जाल्यार त्याका फायन दिलो वयता हेका सगळो जबाबदार हे प्रशासन आसा हे हांगासर बसलेले अधिकारी आसा हे म्हाका दिसता आयज हांव सबंद गोंयकारांक उलो मारूंक सोदता तुम्ही आयज जर ह्या गोष्टी खातीर जर एकवटान येवचे ना जाल्यार आयज तुम्ही फुडें गोंयकार म्हणून हांगा रावचे ना कसलोच धंदो करून ना टॅक्सीचो ना रिक्षा ना बसीस ना पायलट कांयच करूं शकचे ना तुम्ही आम्ही हे सोपले काबार जाल्लेले सो प्रत्येका कडेन मागता हांव कित्याक आमी जाय त्या टायमार झगडटा आमचे आयज सकाळच्यान आयज महाराष्ट्रान आयज जर इलिगल रेंव आमी तेंचे नाका येवं म्हणून सांगले जाल्यार आयज बंद केली कित्याक इलिगल नाका लिगल येया म्हणून सांगले जाल्यार आयज आमचे खडयेचे गाडये थंय आडान दवरलेले आहा पुलीस स्टँडार हॉर्न दिल्लेले आहा तेचेर एक्शन जाता आनी आमी हॉर्न आमच्या पुलीस स्टँडार खंयची गाडी दवरली तेचेर कांयच एक्शन जायना सेटलमेंटाचे खबरी येतात ड्रायव्हर तो ड्रायव्हर पळय ड्रायव्हर कोण आहे यो हांगा हे यो मरे यो रे यो मरे तू घेऊन येला मरे यो ही जी गाडी सगळं आमचं गोंयकाराचो धंदो ह्या महाराष्ट्राच्या ह्या कर्नाटक लोकांनी येऊन काबीज केलेलो आसा आणि म्हाका दिसता आम्ही सीएमाकडे झगडटा सर हे तुम्ही बंद करा ह्या तुम्ही आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर करून देऊ नका लिव्ह इन लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर करू नका तुम्ही जे सर्क्युलर इम्प्लिमेंट केला ते स्क्रॅप करा आम्ही झगडत आसा आजपर्यंत निर्णय येवंक ना त्या दीस आम्ही सीएम सराकडे बसलेले आयज आमकां रिजल्ट येयना आयज रिजल्ट जर येयना हेच्या फुडें जाल्यार आमी सबंद गोंयच्या लोकांक जागे करता आमी रस्त्यार रावतले आणि तेका अजून आयडला का पयले का विचारा गेटीचेर आडयला विचारा ड्रायव्हर कोण तुम्ही ड्रायव्हर तुम्ही आता कशे खंयचो रूट धरून येयला गोंयान तुमकां चेकपोस्ट मेळोंक नासलो वाटेर आता तुमच्या गाडयेक नंबर ना नंबर गाडी नंबर आसा नंबर प्लेटी आसा ते नंबर प्लेट लावून परमीट काढला तुवें हा लोड घेतला काय घेवंक ना नंबर प्लेट ना पेपर डॉक्युमेंट तुम्ही क्लियर आहा कित्याक नंबर प्लेट ना नंबर प्लेट लावून कित्याक लावंक विदाउट नंबर प्लेट चोरयेचो माल दिसता माझे कव्हर करते कागदपत्री ना म्हणजे सर्रास म्हणजे तुमकां हांगासर सगळे असे म्हणजे बिंदास एक साथ नंबर प्लेट ना तुका चारय वटेन चार नंबर आता तुमचे कळ्ळें हे आता आम्ही ह्याच्या फुडें झोपून घेवचे ना आम्ही रस्त्यार रावतले हेच्या फुडें आता आमी करतले ही गाडी रिटर्न जावंक ह्या गाडयेक फायन जावपाक पत्र तुमचे नाव कितें तुम्ही गाडयेन चडच्या पयलीं नंबर बीन चेक करा नंबर गाडी न्यू ही रोड सेफ्टी न्ही आणि तुम्ही बॉर्डर पण न्यू गाडयेक कागदपत्री घालप ना असो कायदो नंबर प्लेट नंबर प्लेट गाडी रस्त्यार गेली आता ह्या आरटीओ चेकपोस्टा वयल्यान अशें सांगलेलें आसा न्यू गाडी घेतल्या नंतर ताका कागदपत्री घालप ना काय करप ना नंबर बी लावप ना आणि गाडी घरात हांगा हायवे वयल्यान चलप तू एक काम कर ही गाडी मातशी घे आनी आरटीओ चेकपोस्टार ये आमकां आरटीओ जे कोण थंय अधिकारी आसा आरटीओ विचारूंक विचारा ही गाडी अशें तुमी कशें सरास सोडटात आमकां प्रश्न आयज आमी जायत्या टायमार भोंवता तुम्ही धंदो करचो आनी गोंयकारांनी भीक मागची लायसन्स जे गाडयो रजिस्टर करता ते करचे न्हू इवन आधार कार्डाचे गाडयो रजिस्टर करतात ते करचे न्हू आयज तुम्ही पळयतात आमचे वदळ आमचे व्हिडिओ व्हायरल हे जाला आयज ही गाडी पळय हो एक ओनर खंयचो तरी वास्कोचो हो एक प्रायवेट कंपनी हेची जो आयज कन्स्ट्रक्शन पयलीं तो आमच्या लोकां कडल्यान मटेरियल घेतालो आनी आपूण फक्त कन्स्ट्रक्शन करून काम करतालो
आयज त्यांनी स्वता हे गाडयो घेतली कित्याक त्यांनी सगळे ओवरऑल बिझनस कितें आतां पळयलो आनी लिव्ह एंड लायसन्साचेर गाडयो मेळटा म्हणून तेंच्यांनी आयज स्वता हे गाडयो घेवन आयज स्वता ट्रान्सपोर्ट करता म्हणजे खंय तरी आयज जे गोंयान डेव्हलपमेंट जाता हांव सदांच उलयतां सराक सुद्दां खूब फावटी सांगला आतां आमचे आमदार आसा तेंच्या कडेन सुद्दां हांव उलयल्लो आसा आयज जे सरास हे आयज जे म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा आयज जर गोंयान डेव्हलपमेंट जाता बरी गजाल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय पण त्या डेव्हलपमेंटाचो जो फायदो आसा तो कोणाक मेळपाक जाय आयज एक जर बिल्डींग उबी रावता गोंयान जाल्यार तेका जे लागणारे मटेरियल हे आयज आमचे नीज गोंयकार जायते आहा ह्या ट्रान्सपोर्ट लायनीत हांव सुद्दां स्वता आसा पूण तांकां हेचे बेनिफीट कांयच मेळना आयज तेंच्यांनी पयलीं हे लोक आमच्या कडल्यान मटेरियल घेताले पण आयज अशें जायना आयज तेंच्यांनी स्वता गाडी हाडून आयज ते हें करता सो हेचेर सरकारान जाय त्या टायम विचार करून करपाची आयज गरज आसा सर म्हाजो एक प्रश्न आसा आयज तुमी एक ट्रक धरलो MH विदाउट रजिस्ट्रेशन ताका नंबर बीन कांयच ना आनी फाटवाट तुमी बॅक टू बॅक गाडयो धरलेल्यो आसा तर तूं कितें मागणी करपाक सोदता तुमी आनी कित्याक म्हणून हें सगळें प्रकरण हें प्रकरण कशें आसा आयज आमी नीज गोंयकार आयज जाय त्या टायमार तुमी आतां परतूनय सांगता जाय त्या टायमार आमी CM सराक मेळ्ळा जायती रिप्रेझेंटेशनां दिली लीव एंड आतां परतून एकूच सांगता लीव एंड लायसनाचेर जे गाडयो रजिस्टर करता इवन आधार कार्डाचेर हे जाय त्या टायम बंद करची गरज आसा आयज महाराष्ट्रांतल्यान जी रेंव येता ती टोटली इलिगल आमी तांकां सांगलें ट्रान्सपोर्टेशन बंद करा कारण आयज ज्यो गाडयो येता महाराष्ट्रांत रेंव सुद्दां घेवन हांकां ना कसले एक वॅलीड डॉक्युमेंट ना गाडयांचे पासींग आनी ते गाडयो खंय रजिस्टर आसा आमच्या गोंयान रजिस्टर आसा ओनर खंयचो महाराष्ट्राचो हे सगळे गजाली चालू आसात पण हे गजाली जावपाक जायना आनी आमी जाय त्या टायमार फुडें हाडून दाखयला एक डुवेल नंबर म्हाका दिसता गोंयकाराच्या खंयच्याच गाडयेक डुवेल नंबरान पण एक आपलो डॉक्युमेंट हे करच्या शिवाय इन्शुरन्स किंवा पासींग जे रजिस्ट्रेशन आसा ते करच्या शिवाय गाडयो चलना पण आयज हे महाराष्ट्रांतले सर्रास हे असले डुवेल नंबर तांकां पासींग ना अशें करून हे गाडयो चलयतात आनी म्हाका दिसता आमचे जे प्रशासन आसा म्हणजे जे RTO अधिकारी आसा जावं सर्टन एरियेचो PI आसा हेंच्यांनी हेची दखल घेवची गरज आसा आयज ती गाडी तुमकां ओदळ हांवें दाखयली ती आमच्या RTO चेकपोस्टा वयल्यान येयली आयज त्या गाडयेक ना रॉयल्टी ना तेचेर वयर फूल पॅक ओवरलोड गाडी तेचेर वयर ताडपत्री ना त्या गाडयेक नंबर ना हे गाडयो सर्रास चलता आमी फुड्यान उबे आसतना हे गाडयो चलता म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता जे ह्या अधिकारी जे आमचे हांगा बसलेले आसात तेंच्या हात आसा आनी तेंच्या हाता सकयल हे सगळे कारभार चलता सर आनी एक प्रकरण आयकपाक येयलां की गोंयचे जे ट्रक आसले ते महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर आडयले आनी चलान जनरेट केले हेजेर कितें सांगूंक सोदता आतां पळय इश्यू आसलो रेवेचो महाराष्ट्रान जी रेंव येताली तेचो इश्यू आसलो आमचे गाडयो कुडा कणकवलेच्यान घडी घेवन येताले त्या गाडयेक वॅलीड डॉक्युमेंट आसा गाडयेक जे मटेरियल भरला तेचे लायसन्स ते परमीट जाय परमिशन आसा ती सगळ्या तरी आसतना ते गाडयो उबे करून आयज पुलीस स्टेशनान दवरून तांकां फायन दिल्ली आसा पण आयज आमी आतां ओदळच्यान गाडी हांगा उबी दवरल्या पूण हांगासर आमचो RTO फ्लायींग स्क्वॉड जावं जो हांगासर एक 500 मिटराचें RTO ऑफीस आहा आमचें चेक पोस्टाचें तो RTO सुद्दां हांगासर येवन पळयना बाबा हो इश्यू कितें जाला काय म्हणून आनी कित्या खातीर जाला काय आतां तुमी हीच गाडयो पळया हे स्वताचे बिझनस हे भायले लोक येवन हांगासर बिझनस करता लीव एंड लायसन हांव जाय त्या टायमार 8 दीस आमी चालू आसा आमचें हें करपाक जाय त्या टायमार सराक मेळ्ळें आमकां आश्वासनय मेळ्ळें की हें कॅन्सल जातलें पण आजून पर्यंत तेचो रिजल्ट मेळोंक ना आनी आयज जर हे अशेंच चालू रावत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सबंद गोंयचे जे आयज हो वेवसाय करता जो हो बिझनस करता तांकां खंय तरी रस्त्यार हे करून उबे रावन हें करचें पडटलें सर म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा आयकपाक येयलेलें की अरावंड 1.5 लाख 2 लाख अशी चलानां जनरेट जाता म्हणून ट्रकांक आयज कशें आसा आमचे हांगासर जे महाराष्ट्रान गाडयो वयता आमचे रेवेंक सुद्दां तांकां इलिगल रेंव म्हणून तेंचे गाडयो तेंचे तहसीलदार तलाटी कोण आसा पळय ते गाडयो धरतात आनी डायरेक्ट ऑफिसान लावन तांकां जवळ जवळ 2,90,000 रुपया फायन प्लस ताका तेचेर हें तेंचे बॉन्ड करून घेता आनी ती सेकंड टायम ती गाडी येवपाक जायना म्हणून एक 5 लाखाचे बॉन्ड करता आनी ते सपोज सेकंड टायम ती गाडी मेळ्ळी जाल्यार ते 5 लाखूय भरून गाडी रिलीज करिना गाडी ती सीज करतात पण आयज गोंयान असले इतले सगळे चलता पण गोंयान हांकां कसल्याच खंयच्याच बाजून हांकां आमच्या प्रशासना कडसून तांकां जे हे जावपाक जाय इलिगलिटी जे तांकां फायन पडपाक जाय ती पडना